तुझ्या जमल्या बापाच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा मगर भावना भयणीनो ते तरेच्या देवस्तुतेक तुमकां मोग असो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. कारणांतर इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ऑनलायन मुखार मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया आनी एकामेकाच्या गरजां खातीर विशेष करून आमी मागया. अर्गामी स्थिता फाबियानी जेसिमेंडोन सदवा कतार, अर्गामी स्थिता हेली रॉय डिसोजा उडपी, देवदीन स्पेन्सर रॉड्रिगस अजात्म्यामी स्थिता लेनिन कुटिनो पलिमार, देवदीन बाप्टिस्ट रॉड्रिगस अजात्म्यापासून मिस पेटयता अंजली रॉड्रिगस आणि डेनियल कुलासो. मिस्टर रॉड्रिगस हाच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी ताणें वेगळेच गूण जावच्या खातीर तेरे बसोत मिस भेटयता. ताची पतीन आनी भुरगीं सिरसी हे सर्वीर ते बसोत मागया. आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयलां उडास करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो सद्या कालाच्या तेवेसाच्या आयताराची देवस्तुती संभ्रामूंक हे कुटाम जावन सोम्याच्या मेजा भोंवती आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी आमचो कुरीस घेवन संपूर्ण दारान जेजूचो पाटलाव करूं आमकां उलो दिता. जेजून देवाची खुशी समजोवन आपणाक कुर्सार भेटयलो. देवाचो मोग आनी ताची खुशी समजोवची जाय जे आमच्या जिणेचो शेवट. जेजूचे खरें सीज जावं जाय ती कृपा मागया. मगर भाव भयणीनो, जेजू खरें सीज जावंक जेजू आज आमकां आपोवणी दिता. दिसपडटे आमच्या संवसारी जिवितान खरेपणी ताचो पाटलाव करूंक ताची कृपा आनी ससाई हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातका वळखून घेवया आनी तळकाळ सामानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळा जेजू, तुजो पाटलाव करून तूं आमकां आपोवणी दिताय, पण संवसारी राठावळींनी मेतेर जाल्ल्या आमी तुजो पाटलाव करून इन्कार केल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसणे मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुजे उतर तुजो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण दिता, पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा. आमच्या तुकुचे प्रमाणे आमी चिल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसणे मागोवन म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. पेल्या बरें करा आनी सर्गीचे राज प्रगट करा म्हूण तूं उलो दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसर आमचे हगे थोडेपटी बरें करूंक अडकळ जाल्ले आसा. तेपटी आमच्या स्वार्थाक लागून हेरांक आमी दुखयलेले आसा. पश्चातापोवन भोगसणे मागोवन म्हणटा सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक.
देवाहून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी सर्वेस पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिळयेन तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे माईमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया इकडे बरदोळे दांपे आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून आमी मागया. देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा सर्व वस्तूंच्या रचनार आनी सांबाळणारा आमचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजां तुजी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फोव कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जानवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप देवाचें येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा वा सर्वेस्पराची कुशी कोण पारखूंक शकत. विनाशी मनशांची चिंतना अनिश्चित आनी आमच्यो येवजण्यो अतीर कित्याक नाशिवंत कूड आत्म्याचेर वजन घालता आनी जायत्या चिंतनांनी भरलेल्या मनाचे जडाय हाडटा. संवसारांतल्यो वस्तू जाणा जावंक आमकां कठीण लागता आनी आमचे भोंवती आसा तें जाणा जावंक कश्ट भोगतात. तर अंतराळ आसा तें सोदून काडूंक कोणाच्यान जायत. तुवें जन्माय दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी कुशी समजून घेवंक कोण शकतो. हे परी संवसाराचेर जियेतल्यांचो वांटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता तें मनीस शिकल्यात आनी जानवायेन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतारें. सर्वेस्परा संततेचे संतते तुम समसो आसरो. सर्वेस्परा संततेचे संतते तुम समसो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फरमान दिवं मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वरातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेचे संतते तुम समसो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी ओडून व्हरताय. ताची जिणी एक सोपण कशी. सकाळीच्या देसा
जीव दितल्या थणा परी दिसू देताना ती जीव जावन फुलता दीस बुडताना ते भावून सुकता सर्वेस्परा संततेच्या संतते तुमचामसू आसरू आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका तेदू आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय सर्वेस्परा बदल तुझे मौन केदळ पर्यंत रागार रावताय तुझ्या साकरांची तुका बिरमो दिसो सर्वेस्परा संततेच्या संतते तुमचामसो आसरो सर्वेस्परा संततेच्या संतते तुमचामसो आसरो. सांव पावलान पिलमणाक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिया खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना पूण आतां तशें तुका कशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सक्सीन फाटीं धरतां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धरता म्हूण चिंत. ताका म्हजे सक्सीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदींत आसतना पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो पूण तुजे सवय तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्हय पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव म्हाका तो अपुरबायसो सय. पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितल्या अपुरबायसो तो तुका जावचो ना. एक भवर्तांत तुजो सहभागी म्हणून तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. देवाचें उतर हें. Hallelujah, hallelujah. तुझ्या मोकळ मळासो परजळ तुझ्या साकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आजना म्हाका शिकय. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रकट करूं म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस लोकांचे व्हड समे ताच्या फाटल्यान वताले. तोळपाटींक गोवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे ससी येता पूण आपल्या आवयक बापायक भायल्या भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावोन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार
तें अखेर करूंक आपल्या लागीं अस्पद आसा की ना हें समजूंक पयलींच बसून गरज आसलेल्या कर्साचो अंदज करता न्ही. नंतर बुन्यांत गेल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले ताका किंडोनो ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोवंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलींच बसून आलोचन करिना जायत. नंतर जालें शत्रू राय ताचें फौज घेवन आका नाश करीत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें संडले करीत म्हजो सीस जावंक नजो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करूंक थोडी शर्तां आसात. सगळ्यांक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना, देखून थोडी शर्तां कंडिशन्स जेजू घालता. जेजूचो पाटलाव करच्या फुडें जेजूचो पाटलाव करतल्यान समजूंक जाय जेजूचें मिसांव कसलें. पयलें. दुसरें, जेजू कसलो व्यक्ती. तिसरें, जेजूक कितें गरजेचें. आतां कोणीय एकलो मनीस एकल्याचो पाटलाव करता जाल्यार पयलें तो ताच्या विशांत समजून घेता. काजर जातलो चलो वा चली, काजर जातल्या चल्या लागीं वा चलये लागीं सैरीक जावच्या फुडें कितें करता तो चलो कसो, ताचे गूण कसले, ताचेले चिंताप कसलें म्हणल्या विशीं बरें समजोता आनी उपरांत ते जायतगी नाका म्हूण भास दिता. कित्याक काजर जाल्या उपरांत कश्टार पडोन वचो म्हणल्या विशीं सारक्या रितीन समजोन त्या चल्याचो वा चलयेचो पाटलाव करना अशी येता लग्ना जिवितांत. पूण हांगासरी तशेंच जेजूचो पाटलाव करतल्यान जेजू कोण म्हणलें 7 जाणां जावंक जाय, जेजूचें मिसांव कसलें आनी जेजू कितें गरजेचें म्हणलें समजोंक जाय. आनी ह्यो 3 संगती तो मनीस समजलो जाल्यार जेजूचो खरो पाटलाव करूंक शकतलो. देखून जेजू कंडिशन घालता. जेजू कंडिशन घालता कसलें, तो म्हणटा जर कोणी मुजे ससी येता पूण आपल्या आवय बापाय बायले भुरग्यां भावा भयणी आनी आपणाकच पाट करिना ताणें म्हजो पाटलाव जावंक जायना, म्हजो सीस जावंक जायना. हांगा कितें म्हळ्यार जेजूचो सीस जातल्यान ताच्या आवय बापायक लगाड काडयचे, भावा भयणीक कान उडयचे आनी तिरस्कार करचे, तांचे लागीं उलय नजो, संबंद तुटय नजो म्हण न्ही. पूण ताणें म्हणचें इतलेंच, तुका प्रमुख कितें, तुका कितें प्रमुख. आनी जेजूच्या जिवितांत प्रमुख कितें म्हळ्यार सेवा. सेवा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हो प्रमुख जेजूच्या जिवितांत. देखून जेजू कितें करता, 30 वर्सां भरल्या उपरांत तो ताच्या घरा रावना. विधो आवय जाल्यारय तो घरा आवय सांगाता रावना, ताच्या कुटुंबादारा सांगाता रावना. देखून ताणें म्हणलें आसा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजे भयणी हांगा आसात पळय, अनाथ आसात, निर्गातिका आसात, विविध कस्तोन आसात, ती म्हजे भाव, ती म्हजी भयण आनी ते म्हजे भाव. देखून हांव तांच्या खातीर हांव आयलां, कश्ट तेल्या खातीर. देखून ताणें सिनेगोगांत देवाचें उतर वाचतना ताका मेळ्ळलो कळ्ळो खंयचो, इजाया प्रवादीचो कळ्ळो. कितें, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, दंडसतेल्यांक सवकासाय, दया माया पासारचें वरस परगट करूं म्हाका अभिषिक्त केला. देखून असल्या संगतीक हांव आयलां, असल्या संगतीक आयलां.
देखून तो आपले गरदार सांडटा आनी तो असली सेवा करूंक तो वेता आसतना तो म्हणटा आमी आनीकय दुसऱ्या गांवाक वचूं जाय, दुसऱ्या गांवाक वचूं जाय, शुभवार्ता परगट करी जाय, शुभवार्ता परगट करी जाय. देखून तो कितें करता, 11 जाणां 12 जाणां तो अपोस्तलां विसता, तांकांय तो आपयता, तांच्या बायल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायंक थंयसर सांडून ते येतात, एक एकले येतात पळया, एक एकले. तो तुमच्या कुटुंबा समेत या म्हणना, तुज्या बायले काणगे भुरग्यांक काणगे तुजे सगळे घंट मोठे काणगोन ये म्हणना. तो फकत तो जेबेदेवाचो पूत जेबेदेव ते म्हातारो जाल्यार उतर प्रायसो जाल्यार ते जाकोबाक आनी जुआंक मात तो आपयता, जेबेदेवा आपयना. आनी हे दोगी जण पूत उतर प्रायच्या बापायक दोनी सोडून ते येतात. कित्याक येतात? तो म्हणटा हांव तुमकां खंय धाडटा, सुण्या वागता मोदें शेडयो कसो धाडटा, सुण्या वागता मोदें शेडयो कसो धाडटा. देखून तुमी वेता आसतना हे मिसांव करूं वेता आसतना तुमकां कश्ट मारतीत, दगदणी भोगतीत आनी तुमकां लागड काडटीत. देखून तुमी भियोंक नजो, फाटी सरूंक नजो. देखून तो तांकां तरबेत करता आनी म्हणटा नांगर हात दोन फाटीं पळयता तो सर्गीच्या राजा योग्य न्ही. देखून तुमचो खुरी सुकून घेया, कश्ट म्हणलें उखलून घेया आनी तुमी वसा सगळ्या संवसारा शुभवार्ता परगट करा. तुमची पती आसत, तुमची भुरगीं आसत, तुमची बायल भुरगीं आसत, तुका कश्ट जाता, तांकां तुवें सांबाळचें गी, तुवें तुजो जीव सांबाळचो म्हणलें तुका कळना त्या दाळा. देखून म्हणजे मिसांव करूं अडकळ जातीत, देखून तांकां थंयसर सोड, तूं वच. देखून 22-70 जाणां दिवून धाडलें, दोगां लेखान धाडलें ताणें. आनी कितें म्हळें, तुमी वसा. आतां चिरी जावं बुती जावं दांडो जावं घेनाकात, पांयांक वाणो जावं घाली नाकात. कोणाच्या घरा तुमी वेतात त्या घरा रावा, ताणें दिल्लें खाया आनी केदळ पर्यंत ती राव म्हणटा तेदळ पर्यंत त्याच घरा रावा, घरा मेजी नाकात आनी शुभवार्ता परगट करा. सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हूण सांगा, वसा तुमी. पळय असली मिसांव, कसली मिसांव, सेवेचें मिसांव, सेवेचें एकामेकाच्या सेवेन एकामेकाच्या गरजां पावचें मिसांव. आनी हें स्वस्थ आमी जाणा जावंक जाय. देखून जितून म्हणलें आसा हें मिसांव करून तुमी तयार आसात जाल्यार तुमचें कमर बांदा. उजो म्हाका आतांत पेटलेलो जाय, हांव संवसारा उजो लावंक आयलां. उजो कसलो उजो सूड काणगे न्हू, थोणाक दिवचो वा बातेना दिवचो उजो न्ही, बगर मोगाचो उजो, सेवेचो उजो हांव संवसाराक लावंक आयलां आनी तुमकां विसल्यार तुमी भायर वचो जाय. स्वस्थ आनी हें जावन आसा सोम्याचें काम, मिसांव. देखून सुमी कितें आशयता, सुमी सेवा आशयता, कलतेपणाची सेवा. देखून जेजून म्हणलें आसा तुमी म्हजो पाटलाव करतना तुमच्या हाम सांडी जाय, तुमचो उद्दो सांडी जाय, तुमची पदवी सांडी जाय, तुमी कलते जाय. कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो, तो वळतो तो सांगता कलतेपणाचें मिसांव भोव गरजेचें. देखून जेजूक सेवेचें आनी मोगाचें मिसांव जेजूचें. आनी जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. जेजू कोण देव बराबर, मागीर कोण जेजू कलत्या आनी बळ्या काळजाचो. हें आमी समजूंक जाय. जेजू कलत्या आनी बळ्या काळजाचो. देखून तो म्हणटा हे तुमी कश्ट येतले न्हू आनी वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां उशो दितां. तुमचें जूं तुमच्या कांदर घे आनी मुजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. हें समजूंक जाय आमी. जेजू कोण? जेजू बळो आनी कलत्या काळजाचो. आनी आमी बळ्या आनी कलत्या काळजाचे जावन जेजूचो पाटलाव करीचे शिवाय आमचो अहम, आमचो गर्व, आमची पदवी, आमचे अंतस्त घेवन आमी सोम्याचो पाटलाव करूंक साध्य ना. देखून जेजू कोण म्हणलें आमी जाणा जाल्यार जेजूचें मिसांव कितें म्हणलें आमी जाणा जाल्यार हांव आनी जेजू आमचे तावन कितें आशयता आमचे तावन जेजू. पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, पुंक्याक तुमी दिया, दुसरें कांयच न्ही. पुंक्याक तुका जाणवाय मेळ्ळ्या, पुंक्याक मेळ्ळा तुका, पुंक्याक दी. जें कितें तुका पुंक्याक मेळ्ळां, तुवें मोलाक पयशे दिवन कारखान गेलां, तें दी म्हण ना, तें पुंक्या मेळोना, तूं पयशे दिवन काण गेलां. पूण कितें पुंक्याक मेळ्ळां, तालेंत मेळ्ळां, देणी मेळ्ळ्यांत, विविध बेसांवां मेळ्ळ्यांत, तुका समजणी मेळ्ळ्यात, सकत मेळ्ळ्या. ही सगळीं पुंक्याक तुका दिलां देवान. जाणवाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या, ती पेल्याच्या बरेपणा खातीर वापार. कित्याक म्हळ्यार हातूंत तुका बरेपण मेळटलें, हेतेच प्रतिफळ मेळटलो, तुकाय पाठी मेळटलें,
चिलांत हालोवन दोलोवन चेपून तुका दितले चेपून दितले देखून हे समजूंक जाय आमी पळय बोवा पुरब्याची शिकोवन जेजू देखून जेजू म्हणटा तूं म्हणटा कितें म्हणटा जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो देखून जेजूची कंडिशनां कोणें पुरा शीस जावंक नजो म्हाका कश्ट नाकात म्हाका दूख नाका म्हाका खंत नाका म्हाका बेजार येनाका म्हाका सुखुत्त जायचे समृद्धीत मेळाचे म्हणून चिंतून असलेल्या मनशान जेजूचो पाटलाव करूंक जायना तुजे विशयान आडूल येतले तुजे विशयान कोडी काडटले तुज्या विशयान खबरो करतले नाका जाल्ले फोट सांगतले हें सगळें तुका आयको मेळटलें म्हजो फाटलावता देखून तुजे विशयान नाका जाल्लें मेळटलें देखून तुवें कंत करची न्ही फुडें आसतलो सर्गीच्या रासांत तेच प्रतिफळ तुका मेळटलो म्हणलें सत्य देवाचें उतर आमकां दिता देखून 8 बागेंत तो म्हणटा म्हजे तुजे तूं म्हजो पाटलावता देखून तुजे विशयांत नाका जाल्लें आयकोंक कोडी काडूंक खबरो करना तुजें नांव पाठ केल्लें तुका आयको मेळ्ळें जाल्यार तुवें कंत करची गरज ना तुवें कंत करची गरज ना हांव तुजे सांगात आसा इथेच बेस्ट हांव तुका मेळटली सर्गीच्या राजा संतोष मेळटलो भुमींत ह्या मनशा मदें तूं कीड जालो जाल्यार एजे केला बरी तूं भुमींत ह्या मनशा मदें तूं नालिसायसो जाल्यार जेजू बरी देव तुका अती उंच उबारतलो आनी तें स्थान मान दितलो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वस्पांत आमी पळयता आयच्या दुसऱ्या वस्पांत सांफावलो फैलीमान हाका एक पत्र बरयता वो फैलीमान एक क्रिस्त मनीस दुडो असो मनीस वो एक क्रिस्त मानतना असो पावलूक चड मानता तो पावलूक चड मोगासो आनी पावलूसो एक अभिमानी तो फिलोमेन म्हणटात कोंकणींत इंग्लिशान फायलीमान म्हणटात आनी वो पावलू कित्याक हें पत्र बरयता ताका वो फायलीमान वो क्रिस्त मनीस आनी असो एक गुलाम आसलो गुलाम ओनेजी म्हूण गुलाम आसलो तवळ आपणाचें काम करच्याक मनशां विकताले आनी पयशांक मोलाक घालताले आनी तसो निमाणो स्वास आसता पर्यंत हे मोलाक घेतलेल्या मनशांनी गुलाम जावन त्या घरा सेवा करूंक आसली तुमी जाणांत आफ्रिकाच्या मनशांक काळ्या मनशांक अमेरिकांत विकताले काम करच्याक कळ्ळें न्ही पेट्यांक मनी सुण्यांक मनी मर्यादा आसली मान आसलो स्थान आसलो पूण ह्या मनशां नातले आफ्रिकाचे मनीस काळे म्हणल्या खातीर तांकां धरून व्हरताले आनी विकताले आनी गोऱ्या मनशाच्या घरांत कळ्ळें गुलामाचें काम करताले गुलाम जावन आसले तांकां स्वतंत्र म्हणलें नातलें तांकां तांचीच बोगणां म्हणलीं नातलीं तांकां तांचेंच जिवीत म्हूण नातलें तें एका रितीच्या मनजातीच्या की फास्ट आसलें जिवीत जिवन आसलें आनी असल्या परिस्थितीक वळख जाल्लो ओनेझीम पयलीं मनसो गुलाम जावन आसलो हे संदर्भार तो कितें करता एक दीस पयलीं मनाच्या घरांत हांव पळ धांवता सुकून काडून धांवता सुकून काडून गेल्लो मनीस तो पावलूक भेटता पावलूक भेटता पावलूची शिकवण आयकता पावलूच्या मोगासो जाता पावलूच्यो इश्ट जाता आनी पावलू सांगाता रावता पावलू सांगाता रावल्या उपरांत पावलू खबर मेळटा पावलूक समजता पावलूक सांगता जायची हांव पयलीं मनसो गुलाम ताचे तोंड पळोवन धांवन आयलां आनी ही खबर कळटस फिलोमेनाक पावलू पत्र बरयता कित्याक म्हळ्यार ताचो अधिकार आसो फैलीमानाक मात्र कित्याक ताणें पयशे दिवन मोल दिवन काण गेला आनी ताचो हक्काचो मनीस तो देखून तो कितें करता पावलू नितीवंत मनीस देखून तो ताका पाठीं धाडटाना कितें म्हणटा तो बोवापूर भायर बरयता तो म्हणटा ताका म्हजे ससी दवरूंक म्हाका खुशी आसली स्वार्थे खातीर हांव बंदेत आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें पूण तुजी काबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें कित्याक म्हळ्यार तुवें तो मोल दिवन काण गेल्लो मनीस ताका हांवें दवरचो म्हळ्यार हांवें बळान हांवें म्हाका सूख करूंक खुशी व्हरची ती म्हाका बरें दिसना थोडो काळ तुका सुकलो तो जावंक पुरो
पूण तुजे सवे सदांकाळ तो आसतलो, पूण तो तुका चुकलो जावीत, पूण आज तुका फाटीं धाडटा. पूण उडासोर बाबा आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास चड व्हड म्हूण चिंत, आनी म्हणजे तुका मोगाचो भाव म्हूण चिंत. पळया, आनी मुखार तो गुलाम न्ही, आनी मुखार तो तुका भाव. म्हाका तो अपुरबायसो जावन आसलो, पूण म्हजे प्रास चड तुका अपुरबायसो तो जावं दी. तुजेच बरीस मनीस तो उडासता. पळया, अपुरबायन बरयता पावलो, तुजेच बरी तो मनीस उडासतो बरो. आनी क्रिस्त थंय तो एक भाव, क्रिस्तचो भाव. देखून क्रिस्तचो भाव ओनेझिम जाल्ल्यान कितलो अपुरबायसो तुका तो जावचो ना. म्हणजे मोगाचे भाव म्हणे. पळया, एक गुलामाक सांपावलो आपल्या इश्टा फिलोमेनाक समजोवन गुलामाचें रूप आशिल्लो तो आपल्या भावाचें रूप दिता. आनी सोमी तसो भाव देखून तुंय तसो भाव देखून तुमी एकामेका बाबाव म्हणलें समजोन ऊंच आनी खीळ ना, तुमी सवयस समाज म्हणलें चिंता सांपावलो फिलोमेनाक दिता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फिलोमेन ओनेझिमाक आपलो भाव म्हूण स्विकार करता, गुलाम म्हूण स्विकार करना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका म्हणचें मनशाचें मनशापण, ताका म्हणचें सोमयाचो कोरो पाटलाव. सोमयाचो पाटलाव केल्ल्या मनशांनी आपूण व्हड तो खीळ म्हणूंक जायना. आपूण ती जात आपूण ही जात म्हणूंक जायना. आपूण त्या धर्माचो आपूण ह्या धर्माचो म्हणूंक जायना. आमी हर एकले क्रिस्त थंय बाबाव भाव भयणी म्हणलें समजूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, गोरे याजक गांवांत आयले, अक्रिस्तां सांगात रावले, मेळकुट्या घरांनी रावले, कोटक्यांनी रावले, तांणी रांदले, तांणी केलें, तांकां पोटलोवन धरलें, तांकां परिवर्तन केलें, पवित्र स्नान दिलो. आनी ती म्हळें, तुमी आमचे बाबाव. तुमी अस्पृश्य जावन आशिल्ल्यात, तुमकां एका सुण्याचें मोल नातलें, पूण तुका क्रिस्त थंय तुका बाबाचें मोल आसा. हे या म्हणून वेगून धरलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जावन आसा क्रिस्ताचें मिसांव. देखून जेजू म्हणटा, असलें मिसांव करूंक तूं तयार आसाय जाल्यार तुवें म्हजो पाटलाव करीत. पूण कंडिशन्स आसात. वट्टासी तुजो हाम गरू धरून म्हजो पाटलाव करूंक जायना. तुजें कुटुंब दवर म्हजो पाटलाव करूंक जायना. तुजो स्वार्थ दवर, तुजो मोसर दवर म्हजो पाटलाव करूंक जायना. बगार खऱ्या काळजान, कलत्या आनी बोळ्या काळजान म्हजी सेवा करूंक, म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरताय जाल्यार तुका स्वागत आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें एक बरें मिसांव करूंक सोमी आज आमकां आपोवन दिता. देखून आमी आमकांच विचारूंक जाय, हांव सोमयाचो खंयच्या रितीन पाटलाव करतां. पाटलाव करचे फुडें सोमी कोण म्हणलें जाणां गे, सोम्याची मिसांव कितें म्हणलें जाणा हांव गे, सोमी म्हजे तावन कितें आशेता म्हणलें जाणा हांव गे. आनी हें समजलें हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खरेपणी सोमयाचो पाटलाव करूंक शकतले. हांव असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. एका देवातें आसूल आमचो भावार तुसारया सगळीं सांगता आमी म्हणया, सतमंता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी भितर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, तेज्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, हांव कारमरयेंत जल्मलो, 5 पिलगां ताणें कोसोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेरला तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तांचवेनी मेल्ल्यान ती मुर्सबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुयसबी, भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवानपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं जावन आसतना आमी सुमेज समासम एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, सुमेचो करून पाटलाव करूंक जाय अशी कृपे देणी हे मागण्या मुखांतर आमी जावन घेवया. बापा, पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पीत जिणये मारिफात जेजूचो पाटलाव करतल्यांक प्रेरण आनी आदर्श जायशें कर म्हूण मागतां. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी खरो अधिकार सेवेचो आनी तो पेल्याची आनी गांवची सेवा करच्यान आसा म्हणलें समजून ह्या खातीर आपल्या स्वंत फायद्याचो त्याग करच्याक तांचे थंय बरें मौन रस म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट राज करूं, संद्यांनी
सगळ्या कुटुंबाच्या हिता पासत त्यागी मनोभावान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणी ऐक. आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबांचेर तुजी आशिर्वादां वोत. सगळे फिरगज कुटुंब बवडताचें आनी बरवसाचें केंद्र जायशें कर. एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सोम्या जेजूचो आदेश उतरांनी तशेंच करण्यांनी जियेवन देखीवन जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणी ऐक. विविध पिडेन कश्टूंच्या सर लोकांक तूं बऱ्या भलायकेचें देणे लाभय. तांची जतन घेतल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. पिडेस्तांचे सेवे खातीर तांणी करचो त्याग मानून घे. तांची काळजां दादोसकायेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी ऐक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी त्यागाची आनी सेवेची जिणी जियेवन तुज्या पुताचे खरे पटलावदार जावंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणी ऐक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ ह्या तेस्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पूण तळार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणी ऐक. एकडी बोर सर्व आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागताना बसेलां सगळं आसकडया तांच्या बसोत आमी मागया. सर्गीच्या भौमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुज्या पुताचो खरो पाटलाव करूंक तूं आप आशेताय. समी जेजू कोण तुजें मिसांव कितें तो आमचें तन कितें आशेता म्हणलें सारकें समजोन त्या मनान आनी बळ्या काळजान तसो पाटलाव करूंक जाय अशी सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 135 ಸಿ 61. सर्वेस्परा सचरस्ता आम्ही तुका दिलो आसता उदारपणा दिला तोंड आपली पिलीन दिला आमच्या रावून केला तुमकां जिवीत सोंड जातलो सस्ताच्या सस्ता देवासाय. जीवन मोजे सोमिया वोते दिने माका संसारी आपोयना जावे करे बलिदान. उदारपणा दिला तो दाखवून दिला आमच्या विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावण मागाती. हे तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की बसंच्या आदावा सरेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या भौमोगाळ बापा दयेन आमची मागणी ऐक आणि आमची दिणी मानून घे आणि आम्ही जण एकल्यान तुझ्या मनाक किल्ली बिठोवणी सुमेस्तांचे सोडून उपकार अशी कर. हे आम्ही मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या
सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करूं ताणें अवकारी मोलयेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो जेजूचे मास आनी रगत बदलची घडी सगळे आमचे जिवीत समयाच्या पांयांतळ्यार समर्पिया समय खरेपणी पाटलाव करून ताचे कुडी रक्ताची ससाई मागया बापा करू सुतून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी स्मरंता तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन पुनर्स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत वतेल्या मास मेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भिनीची काकूळट कर तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरिया देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवूं जुजे बागेवूं धर्मदोता बागेवूं जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवत ताणें शिकयलेले मागणे भोवभक्तीपणी मागता आसतना जेजूचो खरेपणी फाटलाव करूंक आदार आनी कृपा मागून सुमये शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देव करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदाका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवाडके पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी क्रिस्ताच्या वाद्यामध्ये बापाची कृपा संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. आमी दिंबी घालया हांगा बडया इजवन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस हांव ह्या संवसारी आयिल्ली हे सुमयेचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणी दिता ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे खास उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू म्हजो देविकानान पोसो अग्नितान वागोवचो एक माताचो म्हजो जेजू कोड्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू
दी तू जिवीत म्हाका जेजू उपकार करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. हे सर्गींच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्या तशेंच कुडींत आमी बोगेसो कर. अशें आमचे जिवीत न्ही बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पाणसंको 324 वो 54. वर्णिता ये देव माये वर्गीस तुझी आमी गितां गावो. हर्षिता दिन वासा अवकारी मुरे आज तुका भक्तीन उरबे नामान करो. देवाची माय तशीच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची देवाची माहीत तशेंच आमची आयक माये दयेन भुरगीं आमची. मोगाळ पुता सोवे हांवकार मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो, तुम्ही जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ. तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा. आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा उपकार जावन ह्या पुणतळाचो मोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायतीं प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात. तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचें मेंटेनन्स आसा, हें सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.